विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी पळयत आशिल्ले समस्त आमगेल वीक्षक बांधवांक नमस्कार. ह्या कार्यक्रमांतू आंध्र प्रदेशाचे राजमंड्री म्हळ्यार सुमार 900 किलोमीटर दूर असचे हे क्षेत्र न्हयशी वरलेले आंध्र प्रदेश आनी तेलंगाणा हांगा आम्ही वचून केलेले एक 7000 किलोमीटर व्हडली यात्रा ही. केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा ह्या राज्यांतू कोंकणी बांधवाले शोधा खातीर आम्ही केलेले एक सुदीर्घ यात्रा विश्व कोंकणी यात्रा. हांतू प्रमुख जालेले जिल्हा केंद्र मात्र न्हय, थंय थंय अशे सन्न गांवांतू वचून आमगेल टीमान वास्तव्य कोरून ह्या एक कार्यक्रम तयार केला. हाका तुमकां स्वागत सांगता. विश्व कोंकणी यात्रा कार्यक्रमाचे वीक्षकांक मेगेले मोगाचे नमस्कार. आयच्या कार्यक्रमांतू आम्ही आंध्र प्रदेशाचे पूर्व करावळी काकिनाडा जिल्ह्याचे जग्गमपेटा आणि जंगारेड्डी गुडम म्हणले गांवाक येवन पाविल आसाची. एक शतमानाकय फुडें करावळी प्रदेशांतू तलचेरी, कोच्ची, मंगळूर हे गांवांतून जीवने खातीर आंध्र प्रदेशाक आयिल्ले जनांगेले आम्ही कळवलेले एक 7 एपिसोडांतू आम्ही हे बगी तुमकां पुरजांना दाखयलेलो आसा. जीवने खातीर जावन तांगेले कोंकणी अस्मिताय दाखोवन दिनाशी धांकून दवरन गांवचे जनांगेले भास उरलो न्हू तांगेलोटू मेळून गेलेले परिस्थिती आमकां आजी पळोवच्या मेळटा आसा. विशेष जावन तरणाटे लोक आजी संपूर्ण जावन कोंकणी विसरून थंचे गांवची भास जावन आशिल्ली तेलुगू उलयता आसाची आनी तांगेले आचार विचारूय तांगेलोटू मेळून घेवन आयिल्ले एक दुरंतमय परिस्थिती आमगेले दोळे एदरा आसा. परगांव राबिल्ले यंगर जनरेशनाच्यांगेले मुख्य जावन पळोवच्या मेळची कसल म्हळ्यार तांकां एक कामेली आनम्मा तांकां एक 4-5 वर्स तांणी घरकडे आसतना कोंकणी शिकून कोंकणी उलोवचें आमी पळयताची. ताजे नंतर तांणी कॅरटेकर सेंटर्स आनी तांकां आंगणवाडी की त्या गांवांत तांणी पेटयतना ते तांगेले भास उलोवचें प्रारंभ करताची आनी सुमार ते चेडूं व्हड जावन एक 10 वर्सां येतना तांणी कोंकणी भास संपूर्ण विसरून वचचें आमी पुरो कडेन आमकां हें विशेष जावन परगांवां राबिल्ले कोंकणी बांधवांगेल परिस्थिती आमी पळयता आसाची. एक अवसूल तोंडांतून शिकून आयिल्ली भास एक मंत आमगेल्या हातांतून चुकून गेल्यार मागीर तें वापस आमकां परत येवच्याक कितले कश्ट आसा म्हणलें उदाहरण आमकां आयचे एपिसोडांतू पळोवच्या मेळटा आसा. कोंकणी खातीर आमी करचे व्हड सेव कसल म्हळ्यार कोंकणी भास आमी घरकड उलोवचें आनी आमगेले चेडू बाळांक कोंकणी भास उलोवंक तशें करचें. कोंकणी बांधवांनी वट्टू मेळचे कडेन कोंकणी जावन उलोवका विंगड खंयचेय उलयनाशी राबल्यार भविष्य हें आमी कोंकणी आवसू खातीर करचें व्हड सेव म्हूण दिसता आसा. आयच्या एपिसोडांतू तुमी हें पळोवन तुमगेले कमेंट्स कसल आसा म्हूण सांगून हें आमगेल्या यूट्यूब चॅनलांतू घालून पेटया. परत एक पाटी सर्वांक स्वागत आनी नमस्कार. सुमार 100 वर्सां फुडें आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा हांगा वचून राबिल्ले आमगेले समाजाचे जनाक आतां आमगेले मूल गांवांतू आसची संस्कृती हांगासचे आमगेले धर्माचरण हांगासचे आमगेले विविध रितीचे एक आचार विचार हांगाचे खाण जेवण ह्या पुरा विसरून गेल्या वरी जाला. थोडे जनाक आमगेले स्वामे आमगेले कुलदेवस्थान हाजी थंय एक संपर्क ना. थोडे जनाक हांगाचे आनीक एक कनेक्शन आसा म्हूण सांगवेत. हांगा तांणी येत राबताती हांगाच्या देवस्थानाक वत राबताची हांगा जना मेळत राबताती तशें देखून तांगेले एक सामाजीक एक संपर्क हांगा आनीकय आसा. आनी थोडे जनाक त्या गांवांतू राबची इराद आसा थंय अशी म्हणकेची मुखार सोची इराद आसा. आनी थोडे जनाक तो गांव सोडून मूल तांगेले आज्जा पिज्जान आशिल्ले ह्या गांवाक तांणी अशें अनेक कोंकणी उलोवचे मस्त जन आसचे आमगेले तसले गांवाक येवन राबची इराद आसा. हाजे मदेंतू आंध्र प्रदेशाचे गौड सारस्वत समाजाचे कन्वीनर जावन आसचे श्री नंद्याल रघुवीर शेणे आनी श्री रत्नाकर मल्ल्या हांनी मेळून सबार एक सुधारणेचें काम केलेलें आसा. हांनी केलेले प्रयत्न देखून थंयचे जनाक एक करून तांकां एक सामाजीक जाल्लेले आमगेले धार्मीक कार्यक्रम सबार करचे. थंयचे चेडूवांक
तई लगी लगी अशे विंगडाले एक चेरडूवाले परिचय कोंदिवचो म्हळ्यार मुखावेल समाजान सकडान मेळनु जोल रपका म्हणल्यार एक आयडिया निमित्त आनी थंय सगळ्यांक मेळोसून सामाजीक चुडी पूजा सामाजीक सत्यनारायण पूजा सामाजीक म्हळ्यार सार्वजनीक मुंज्यो आनी सोम्याक आपोवन व्हरून सोम्यान आशिल्ले कडेन तांकां आपोवन व्हरून तांगेले एक विचारधारा आयकुसूचे तांगेले एक प्रवचन आयकुसूचे असल पुरा कार्यक्रम हांणी कोरून थंय एक सामाजीक अवेरनेस येवची तशी आमी कोंकणी आमी GSB समाजाचे असल एक भावन तांगेल मध्ये येवन तांणी परतून आमगेल भास उलोवंक जेवका आमगेल जनाल मदेन तूं तांगेले एक जिवनांत संतोष येवका म्हळ्यार आमी एक सामाजीक जावन एक सबल जाल्लेले एक समाज आमगेलो म्हळ्यार भावन येवका असल प्रयत्न हांणी करता आसती आयचे हे कार्यक्रमांत आमी जग्गमपेटा म्हळ्यार गांवां येवन पावलीं ती जग्गमपेटा काकिनाडा जिल्ह्याचे जग्गमपेटा मंडलांतू आसचो एक गांव जग्गमपेटा गांव गोदावरी न्हंयचे एक जलानयन प्रदेश जावन आसा ब्रिटिशा कालार तुकून हांगा जावच्यो नळो अत्यंत जनप्रिय हांगा तुकून नळ जावन इंग्लंडा थंय पेटोवन दितले ती म्हणटा ती राष्ट्रीय मार्ग 16 हाजे लागीं आसचो हो गांव आनी लागींचे रेल्वे स्टेशन म्हळ्यार समलकोट आनी राजमंड्री विमान निल्दाणातून सुमार 35 किलोमिटर्स दूर आसचो हो गांव जावन आसा जग्गमपेटेंतू आमी सुरवेक श्री गोपालकृष्ण शेणे मम्माक मेळ्ळी ती हांणी थंय साबार वर्स तुकून व्यार कोन राबिल्ले एक कुटुंबेची श्री गोपालकृष्ण शेणे हांणी केरळाचे अलकपुरी तुकून हांगा येयले ती म्हळ्यार हंगेल आनु श्री वासुदेव शेणे सुरेख राजमुंड्री कायले ती थंय तुकून अत्त हान्ने आसचे जग्गमपेटेक येवन हंगेल व्यारू प्रारंभ केलो हंगेले पूर्वीक तांणी सगळा केरला सुकून केरला म्हळ्यार केरला गांवांत पेरुंबावूर म्हणून एक जंक्शन आल्वे रैल्वे स्टेशन लगीच येता तें पेरुंबावूर व्हडलें गांव तें हांगा सुकून मेगेले बपसून म्हळ्यार फादर तांणी येवन हांगा राजमंड्रींत तांणी रबिल्लें तांणी व्यार साक कोरून मागीर दे हॅव शिफ्टेड फ्रॉम राजमंड्री टू दीस प्लेस जग्गमपेटा म्हळ्यार गांव हे गांवां नांव जग्गमपेटा हे डिस्ट्रिक्ट रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्ट येवन काकिनाडा डिस्ट्रिक्ट म्हणून आमी सगळें हांगा गेलेले मेगले अक्का मेगले दक्कुल भाऊ सगळा आमी 5 जाणां आमी सगळें हांगा गेलेले हांगा आमगेले शिकवण सगळें तेलंगांत आमगेले वर्दी सगळें हांगा लागीं लागीं गेलें सगळ्या GSB फॅमिलीज मस्त आसता हांगा ते आमी सिके सोदून काडून आमी तेसी जावन केलेलें आनी माय फादर इज नो मोर आनी तांणी ना आतां 86 तांणी कळिल्लें मागीर म्हाका ताका जाण चेडूं मेगेल धूव व्हडलें धूव तिणें MD आयुर्वेदांत MD गायनिकॉलॉजी शिकिल्ली आनी गव्हर्मेंट सर्विसान सरी पयर पर्यंत आसा आतां तिगेले मय्याक हांगा सोपना म्हणून गव्हर्मेंट त्या जॉबाक रिजायन करून तिणें तिका परसीत हांगा वैजागांत मेगेले जावं येवन तो तेलुगू ब्राह्मीण आमगेल नाही आमचेगेल नाही मेगेल मालगडपूत येवन हैदराबादांत तो हे बँक ऑफ अमेरिका म्हणून तांचो सिनियर मॅनेजर जावन आसा तो तागेल बायल सरी चान्स शिकवण आसा तिका तिणें केमिस्ट्रींत PhD करून एक ड्रग फार्मास्युटिकल कंपनींत ती सायंटिस्ट जावन आसा हांगा तांकां एक चल्लो आनी हैदराबादांत आसाय मेगेल दक्कुलपूत येवन माधव म्हणून तो म्हाका हांगा एसिस्ट आमगेले प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट्स सगळें आसा हांगा गांवां जायना तें सगळें ताणें पळयता आनी हे रियल एस्टेट म्हणून सांगताय ना तें बिजनेसांत ताणें आसा तो तागेले बायल आनी तांकां एक चल्लो मात्र आनी हांगा आनी एक पोर्शनांत आसा आमी केन्नाय तेलुगूत उलोवनचे आमगेले घरकड सरी भायर सरी सगळें जनरल जावन आमी कोंकणी भाशांत उलोवनचे ना घरकड ना जाल्यार आमगेले रिलेटिव्स मस्त जाणा केरळांत कर्नाटकांत मॅड्रासांत आसा देखून तांकां तवतवळ आमी वचप आसा
तन्नंगे वापस ते उसने ये कम्युनिकेशन जाऊं का देखो नु अम्मी ये भाषा डेवलप केलेले जाई म्हणून नाही त्यांच्याला इथे उल्लंका जलारी भाषा भाषांत उल्लंका आमक इंग्लिश आता तांका येऊन का नव्हे तेसे तांका आईले ना जलार आमका बाध नव्हे वी कॅनॉट कम्युनिकेट तेसे जाऊन आम्ही सिक्कू का जलाय जलार आमगेल चेडवांका काय ते इंटरेस्ट ना कोंकणी उल्लंका म्हणून इंटरेस्ट ना कोंकणी सिक्कू का म्हणून इंटरेस्ट ना तांगे सगळा हांगा जनरेशन्स गॅप जाता नव्हे ते विचार मगर बाप्पा नमगेल हाऊस बापू सांगे एमच वेळारी आमगेल केरळा तू इट सांगत वेळारी बप्सूल नाव सरनेम येवनु बाप्पाल नाव सरनेम ಅಂತ मगेल बाप्पाल नाव वासुदेव शाणाय सो म्हाका इनिशियल येवनु वी जावं का तेच सांगल्यार हांगा कळना आंध्रा पुगलाका तांणी दे आर नॉट डायजेस्टिंग इट दे आर नॉट वेलकमिंग इट सो ते एक खंयची केरळांत आसले ते पांड्या म्हळ्यार ओल्ड ते ट्रेडिशनल सुगून काडलेलें नांव अलकापुरी म्हळ्यार ते नांव थांगा सुगून केरळा सुगून ते आमी सोदून काडून ते आमी हांगा अलकापुरी म्हळ्यार हे म्हळ्यार इनिशियल घालून आवा मेगेल चोड्डू मेगेल बाप्पा मेगेल अम्मा सांगत ते इच्छा म्हळ्यार हांगा इथे बिझनेस ट्रान्सॅक्शन कोरका जाल्यार फायनान्शियल ट्रान्सॅक्शन कोरका जाल्यार आमी ते गेम का जाल्यार सब रजिस्ट्रार ऑफिसान सगळा रिकॉर्ड जावं का जाल्यार हे सरनेम म्हाका इंपॉर्टन्स आसा हांगा आंध्रांतू सरनेम म्हाका ते सरनेम केद्दाळ चेंज जावना उत्तूर जनरेशन्स जाल्यार ते चेंज जावना तांगा तेच न्ही तांगा हांगा व्यत्यास आसा ते दिसना मेगेल बाप्पाक इनिशियल ए म्हणून दवरनु तांणी सेलेक्ट करून तांणी दवरनु ते म्हाका येयलें ए म्हणून मेगेल चेडवांका मेगेल नातवांका नत्तिका सगळा तांकां तेंची नांवां येता जाल्यार बद्द सांगूंका जाल्यार उलोवंका जाल्यार मेगेल नांव गोपालकृष्ण वी शाणाय गोपालकृष्ण शाणाय सन ऑफ वासुदेव शाणाय ते सांगल्यार हांगा जायना मू ते वी हॅव चेंज गोपी गोपालकृष्ण मूर्ती गोपालकृष्ण मूर्ती शाणे म्हळ्यार जावना काम जावना काम नुका जावना तांकां अप्पोंचे इजी वे नावे म्हणून ते वेंगड दवरे अदे एत्त म्हणून कांय कळना तांणी केस आपयतले तेसे जावन गोपालकृष्ण मूर्ती तेच आमी सद्दां तेसी चेंज केले आमगेले ट्रेडिशन सगळें चेंज केले तेसीच आमगेले घरकडे करचे पूज सगळा तेलुगू ब्राह्मण येवन पूज करता तेलुगू तक्का ऋग्वेदं काढना ताण सांगूचे यजुर्वेदं हांगा आंध्रांत खंयचे जाल्यार यजुर्वेदं जाल्यार ऋग्वेदं कोळचे ऋग्वेदं सिक्किल्ले ऋग्वेदं सांगूचे भटमाम आसा तांणी कोण आसा खंयतरी आसा म्हणून सोदून आमी काडका तांकां काडका म्हळ्यार एक वेळार जातालें एक वेळार जायना ते प्रॉब्लम आसा देखून वी आर अडॉप्टिंग द यजुर्वेदा पंडिट्स ओनली देर इज नो अदर गो खंयचे एक नांव आसले वेळार नांवाका लास्ट बर्ड येवन आर्यव राव म्हणून नाजाल्यार MURTY मूर्ती म्हणून ते दोनींतू खंयचे एक सिलेक्ट करून तांणी दवरताले हाऊस बापूस चेडवांका दवरताले तेंचे ते ट्रेडिशन तेच जातालें आतां मेगेलें नांव गोपालकृष्ण मूर्ती म्हळ्यार मेगेल पोत्ताल नांव मेगेल श्रीनिवास मूर्ती म्हणून आपोवचें न्हय श्रीनिवास ताका इश्ट ना शाणाय म्हणून दवरचाक ताका इश्ट ना ते दिसाना श्रीनिवास उतरेंच तशेंच माधव म्हणून मेगेल धाकूलपूत माधव शाणाय म्हणून सांगल्यार ताका चिके बाद जावन आसा म्हळ्यार हांगासर ताका प्रॉब्लम जावन आसा म्हणून माधव उतरेंच आमी टोटली सेयिंग इट इज more than 90 years and legi 100 years आता आमगेल फॅमिली आंध्रांत एंटर जावन 100 years जावन तीन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ಅಂತ आम्ही आसाय ते वेळार सरी हांगा आसले लोकल पीपल त्यांनी खंय सुकून आयले आमकां कळना हांगा येवन दीस काडटाय मेजर हांगा येवन दुड्ड करताय म्हूण सगळा तांकां एक मनांत केद्दां आमी कॉम्पिटिशन केल्यार तांकां आमी लोकल आडांका बिझनेसांतू नाजाल्यार पॉलिटिक्सांतू
नाइजलरी एक मीटिंग अंतु आम्ही तांकां डॉमिनेट करून राज्य म्हणून त्यांनी एक तेसी एक लोकल नॉन लोकल म्हणून तेसी जावन आम्ही त्या नावाका सफिक्स प्रिफिक्स आम्ही दवरनु आम्ही चेंज करून आम्ही दवरनु हांगा दीस काडटाय हांव तांणी सांगितचे सगळं ऐकून गेट बाय हार्ट करून हांव शिकलो तेसीची ते परंपरा यांची वेळार आमकां सगळ्या आमकां म्हळ्यार आंध्रांत आशिल्ले चेडवांका संजय कोरका जाल्यार संजय वंदन ते गेट बाय हार्ट कोरका न्हय ते वेळार प्रॉब्लम जाता म्हणून हांव मलयाळम अंतू कन्नड अंतू संस्कृत अंतू इंग्लिश अंतू या वैष्णव संजय वंदन म्हणून एक टेक्स्ट आसता न्हय ते टेक्स्ट सगळं आडोवन ते सगळं हांव एग्जामिन करून स्वरम आसवे ना नाइजल्यार ते वेदोक्त म्हळ्यार वेदांतू ते आसवे की ना ते सगळं एग्जामिन सभा म्हाका काय सभा म्हाका इंट्रस्ट तितलेंच ते सगळं करून एक टेक्स्ट हांव तेलुगांत केलो हे एक केदना म्हाका बेट्टेड खाळी कुलसोत आसा जाल्यार स्वाम्याक कुलसोत आसा जाल्यार तांकां वचून दाखोवन हेसो स्वामी हांव हेसो सगळं टेक्स्ट बरयलें ना तुमकां परमिशन आसा जाल्यार हांव हें तेलुगांतू हें करून हांव आय वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली ते सगळें तांतूंत बूक सगळें ते सगळें डिवोशनल बुक्स जाले ते तांकां सगळें आशिल्लें रिकॉर्ड्स सगळें हांव इतलें म्हळ्यार तुमी आतां सांगिल्लें म्हणके हाय म्हगेले नत्वान खंयचे एक नत्ती म्हगेले चेडवांक निंगल्यार तांकां सांगू काय ना तें तांकां कळतवे की ना म्हणून सगळें बरोवन दवरता सगळें आमकां जावंका जालेलें तें जस्ट लायक दॅट ए नॉवल वी कॅन रीड तेसी हांव तुमकां थँक्स आमकां इतल्या म्हळ्यार कशें म्हळ्यार खंय सुकून भायर गांवां सुकून येवन आउट ऑफ स्टेट सुकून येवन ते विश्व कोंकणी म्हळ्यार ते सगळ्यांक कळटा आंध्रांतू न्हय खंयचे एक स्टेटांतू वेर एवर देर इज WhatsApp and things are available. Electronic media is available. We are able to go through all the things. So you are representing them. So you are very valuable, and we really give you good honor. And it is a pleasure for us to receive you and to talk with you. We are very happy because one day or other somebody from Delhi or somebody in Bombay or somebody in Madras, they will be coming across your work, today's work. So they will be knowing that amgel aad assay haga म्हणून तांकां एक मनांत संतोष जास्तले. थँक यू वेरी मच मॅम. हाचे नंतर आमी जगमपेटे आसचे श्री राजेंद्र कामत हांगेल घराक भेट दिली. हांनी म्हळ्यार हांगेल आज्यानी सुमार 60 वर्स फुडें ह्या गांवाक येवन होटला वेळार प्रारंभ केलेलें. हांगेल कुलदेवस्थान आसचें एक मम्माई देवस्थान गोवांत आसा. थंय हांनी भेटी करूंक वतात. तशें जावन तांचे देवस्थानाचे तांगेल कुटुंबाचे देवस्थानाचे संपर्क तांकां आसा म्हूण तांणी सांगलो. नमस्कार मामा. वर्ल्ड वाइड GSP की नमस्कार. आम्ही मागील अज्जाने आम्ही मैंगलोर कारम्मे साउथ कंट्री मैंगलोर कारम्मे आम्ही कामत आम्ही मागील अज्जाने येवन 70 वर्ष के 60 वर्ष के जाला आंध्रा के येवन तांगा तांकितकी होटलांनी करतले मागील अज्जाने त्यातना आमगेल आनो आनी सगळे रावू रावू म्हणून दवरलेंची नाव आमकां सगळे जण रावू म्हणून घाल्लेंची नाव ते राव म्हळ्यार कोणाक गोत्ता कामत शनय प्रभू किनी म्हळ्यार कोणाक गोतना जातना तेजकून सगळे आमी राव राव दवरलेंचे नाव सगळे मागला अण्णा इतके राव तेजकून आमी जनरेशन मार्पु येवका म्हणून आमी कामत्तन घाल्लेंची आता आमदार
पुत्ताल नाव प्रभाकर कामत मगल पुत्ताल नाव तेशी आम्ही आता कामत म्हणे होगा आ मक्का उल्लेचा काय ना पुढे तेलुगू उल्लेचा मी मगल अन्नाला केद्दन ఒళ్ళికి జల్లకి మగల అన్న ఓడన్న వస్తుంది గణపతి మును గణపతి కామత్ మును వస్తుంది మెండపేట అంత వస్తో తగలి బాయలికి మ్యాంగ్లూర్ గారి ఇచ్చి केद्दन ती एवलेल कूड़े आमका उल्लेसा गईला सकडे आमचेगेल सकडे उल्लेसा गईला मग आम्ही जीएसपी आमगेल कुलदेव मम्माई गोवान दस्ता చెంకలించి పైరి చెంకలించి అమ్మాయి మగల సూన మగల బాయలు ఆమె సక్కడే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సక్కడే పోలేను వచ్చును దేవేక పోలేను అయిలించాము आमका दवलन म्हणून अजिपुडे राजमंड्री अप्पूगर म्हणून असले ಈಗ ಶಾಂತಿನಿವಾಸ ಹೋಟೆಲ್ म्हणून असते अप्पूगर त्यात అంటే బాగా ओल्ड मॅन तो दवरता फर्स्ट त्यांनी स्टार्ट करलेंचांगा ఇది జిఎస్బి म्हणून त्यानंतर तेसी आमका अभ्यास झाला रे వచ్చే जातले आत्ताने होतच आमका पहिरी कोरोनाने आत्ताना रघुवीर शर्मा मध्ये आणि आमची गेल्यानंतर सकडे ओडवडने सकडे दुर्बलीचे एक जण दोघ जण की सांग असतील असतालेंची त्यातना करोना येताना रघुवीर शर्मा मम्म तांका हेल्प करला तांका दुड्डू दिवो दिना जाल्यार तंतू एपीजीएस पर्यंत काढणे जाल्यार तांगेले पॉकेटान दिवन त्यांनी अंदपणे आमचे सकडे करतात आम्ही मागील बायलाग येता उल्लेशाका मागील बायल ज्योती तेक्यात उल्लेशाका मगल सुनागाने आना मगल పొత్తగా అద్దె చేస్తాలే అంటే అంగ సక్కడే తెలుగు ఎక్కువ యూజ్ करतात तेव्हा गुत्तासा आता मगल पूतासा मगल पुत्तागा प्रभाकर कामत म्हणून गरला नाव प्रभाकर कामत म्हणून आता ना झालं रे कामत म्हणलं आमची गेली तो आता मगल चल्लागा दोघ जण शिल्ली एक चेल्ली कितकी 3 वर्ष एक चेल्ली कितकी 4 महिने आता आम्हा कामतन घालला आता जीएसपी येईल नाही त्यातून जोकून आम्हा कामत नागेल मागेले नाव राजेंद्र प्रसाद मार्कड राजेंद्र प्रसाद मागेल नाव आता हे जीएसपी तो मेंबर झालं म्हणून त्यातून जोकून आम्हा कामत म्हणून करला कामत झालं कामत म्हणून घाललं सगळ्यांना गोत्ता असला आमची गेल्यांची मला रे ఇప్పుడు आता कामत तो शनै किनी प्रभू बट्टू आणि अशी नाव असतात आमका तेलगांतांका केस असा रेड्डी कम्मा कापू म्हणून अंग असा नाव तेशी आमका ते असा ते असला आम्ही कामतन घालला ते जोकून आता असला रे नाव रे मगल पुत्ताक नाव प्रभाकर कामत म्हणून घालला आता कामत प्रभाकर कामत मला रे असला नाव रे प्रभाकर कामत आमची गेले तो ताका చెల్లెంचा असे बोल्याक म्हणून तेशी असतो सोयरीकने असतात म्हणून हेशी गेला आमची गेले जण सगळे जण असायचे मेंढपाडांतो रायमंड्रींतो विजयवाडांतो केद्दन काही पहिले रे एक 2 कुटुंब असलायचे तेशी आता म्हाका आमची गेली धाकलेंचे कचपुडी मागेल बैलेल गांव कचपूड ते मागेल मामाका वटलो काय 11 ते కూడా कचपूड अय्यर म्हणतात ताका मागेल मावाल नाव तेशी म्हाका सोयरी कायला पोलेला रे जाल्लो सोयरी आता मागेल नात्र असं दोघ जण आहे आणि सांजेली आता ओढ चललेल्या गावा आमची गेले उरले अभ्यास करते का ते అంటే उल्लेख आमची गेला मला रे पुढे कामात मला आमची गेले मुने मिगतालेंचे काही जाऊ चमकले रे कामत आमची गेले उरले शाने येतोय एसी मुने मिगताजी आता आमका एपीजीएस पाय का तुमगेल करण आमका वरल वेडंद आमका समाजाका అంటే మక్కనే आमगेल जनाका तुम्ही हेल्प कोरका म्हणून निश्चय म्हणून एक वाराనికి एक पंत కానీ 2 पंत కానీ नरला रंदे करताची दालिते मल्लारी एक पंत दालिते करताची हे कुलित असतनेले कुलता रसम बब्बरले बिंदे तसे सगळे करताची गेरकडे उडलेनो आम्ही हेच माका आता उडलेतामा सांजोगुनु उडलेनी आमा मक्का सकडंक पोलेनु मक्का उडलेतोमनु मक्का जाता इष्ट असता मुखावेले आमगेल पयण जंगारेड्डी गुडे हे जिल्लेक हे
पश्चिम गोदावरीचे एक नवो जिल्लो हांगाचे श्री रामनारायण भट हांगेल घराक आमी भेटी दिली. हांणी केरळाचे कोच्चीन मुलाचे. हांगेल बायल श्रीमती रम्या आनी हांणी हांगा च्या आनी फुल्लाचो व्यार कोरून सबार वर्स तकून एक वास्तव्य कोर आसती. मेरा कोच्चिन आयला नेडदवोलु लक्ष्मी के होटल रनिंग होटल दवरला ये सुकुनो ये मेरा ग्रैंड मदर ओ राजमंड्री वाल आवड़ी మా నానమ్మ గారు రాజమండ్రి ఆవిడది. వాళ్ళు మ్యారేజ్ అలా నెడదవోలు. మా ఫాదర్ నెడదవోలు డాడీ. అక్కడ నుంచి వడ్డీ అయ్యాక ఇక్కడ జంగారెడ్డిగూడెం వచ్చారు ఫాదర్ మదర్ వచ్చా ఇక్కడ ఇంకా 50 ఇయర్స్ ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు. మా ఫాదర్ లాస్ట్ రైల్వే అంతా జాబ్ వచ్చింది ఆయనకి. ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు. నేను ఒకరిదే అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి. డాడీ కష్టంతో మమ్మల్ని పెంచి చేశారు. నాకు ఓల్డీ అయ్యాక ఈ ఊరు జంగారెడ్డిగూడెం వచ్చేసాను. మా ఫాదర్ రిటైర్డ్. మా మదర్ 2 years బ్యాక్ చనిపోయారు. మా ఫాదర్ రైల్వేలో జాబ్ అయ్యి రిటైర్మెంట్ అయ్యారు. బ్రదర్ కూడా రైల్వేలో జాబ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి నా మ్యారేజ్ అయ్యి ఇప్పటికి 25 years అయింది. నేను వచ్చినప్పుడు మా మామగారి కంటూ ఇక్కడ చాలా ఏం లేదు. మొత్తం అంతా మా కష్టం. ఓన్లీ ప్లేస్ ఇచ్చారు మనకి. మాకంటూ ఏం సపోర్ట్ అప్పుడు లేదు. జవనకు కూడా అసలు ఉండేది కాదు మాకు. చాలా రకాల మా పిల్లలకు కూడా ఉదయం దూది ఇవ్వడానికి కూడా డబ్బులు ఉండేవి కదా. అలా చాలా కష్టపడి వచ్చాము. నా ఓన్లీ అయిన 3-4 years కూడా అసలు జవనకు కూడా ఉండేది కాదు. మొత్తం మా హస్బెండ్ టీ షాప్ పెట్టుకుని మా హస్బెండ్ మార్నింగ్ 3 o'clock లేచి ఓన్లీ టీ చేసి మమ్మల్ని పోషించేంత వరకు చేశారు. మాకంటూ పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చిన ఆస్తులు అంటూ ఓన్లీ ప్లేస్ మట్టుకే. మొత్తం అంతా మా హస్బెండ్ కష్టం మీద పైకి వచ్చాము. పెళ్ళైన 5 years వరకు మాత్రం చాలా పిల్లలతో కూడా చాలా ఇచ్చేసాం. అప్పటికి GST అన్నది మనకి ఇంకా అప్పటికి ఇంకా రాలేదు. మాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు మనోళ్ళు ఉన్నారన్న ధైర్యం ఇంకా మాలో కలగాలి అంటే ఇంకా ఆ రెస్పాన్స్ మళ్ళీ రాలేదు. అప్పటికి మొత్తం అంతా మా హస్బెండ్ ఇల్లు కొనడం, పిల్లల్ని చదివించడం అంతా మనకి బ్యాక్ సపోర్ట్ ఏమి రాలేదు అప్పటికి. ఇప్పుడు కల్చర్ లో కొంచెం GST అది రావడం వల్ల కొంచెం మనుషులకి అదైతే సాటిస్ఫైస్ అవుతుంది. కరోనా టైంలో కూడా కొంచెం అందరినీ కనుక్కున్నారు. మనం దగ్గర సాయం మనం చేసాము. ఎత్తల మా అజ్జగారు టైలరీ మాకు చెల్లు జల్లరి మాకు అసలు కోళ్ళే ಒಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲರಿ ಮಾకు ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ ಮನ ಜತ್ತಲ ಆ ಒಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲರಿ ಮಾకు ಯೋಚನೆ ಆ ಮಗಿರಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ತೇನ್ ಜಲ್ಲು 10 दिन ರಬ್ಬೆಲ್ಲರಿ ಮಾకు ಒಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲೇಚಾಗ ಜತ್ತಲ ಮನ ಜತ್ತಲ ಆ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲರಿ ಮಾకు ಬೈ ಜತ್ತಲ మా ಈಗ ಗಟ್ಟಗಿ ಪ್ರಾಂಗ್ ಹುಲ್ಲೇದ್ಗಿ ತೆಸಿ ಮನ ಮಾకు ಬೈ ಜತ್ತಲ ತೆಸಿ ಹುಲ್ಲೇಚ್ನಿ हम गरगडांत बम्मुन हम उल्लेत कोंकण्यांत उल्लेत तेसी आयलारी కూడా మాకు बहुत खुशी जल्ला మాకు ते భాషాంత ఉల్లేదాక మాకు జాయిని తెలుగాంత ఉల్లేత మీలాంటి పెద్దలందరూ అస్తమానం వచ్చి మాకు చెప్తే మాకు సపోర్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. మీరందరూ మమ్మల్ని మర్చిపోకుండా ఎప్పుడు కోషిష్ చేయాలని నా అభిప్రాయం. కొంకణిలో ఉన్నందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. GST అయ్యి వచ్చినందుకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇలా మీరు వచ్చి చేయడం చాలా సంతోషం. అది చాలా కష్టం కూడా మాకు తెలుస్తుంది. చాలా థ్యాంక్ యూ. श्री रामनारायण भट हांगेले
ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸುನಂದಾದೇವಿ ತಿಗೆಲ್ ಕುಳಾರ ಮಂಗಳೂರ ಜಲ ತಿಗಲ್ ಆನು ಕೊಚ್ಚಿನಾಚು ತನ್ನಿ ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರ ಅಂತ ಆಶಿಲೇತಿ तिने वर्डिक जावन वतना तिगल बामणाक हंगाचे म्हळ्यार कोंकणी भास जेवो हंगा संस्कृती जेवो गोतना बामणाकची कोंकणी गोतना देखून तिने तिगे संभाषण सर्व विंगड भाशेन कोरका पडलें घरांतू तिका जल मट्टाक तिने आमची गेल्यार रांदप करलो म्हळ्यार पत्राडो दळितोय असल पुरा कोर ती कोंकणी एक संस्कृती तिगेल मुखांतर तिने तिगेल समाजात तिगेले कुटुंबेंतू आस केली तांकां आमगेले सोमे आमगेले गुरुवर्य एके आमगेले कुलदेवस्थान जेवो हंगाचे खंयचे संपर्क ना ताजे विशय तांकां गोतना तांगेले चेडवांक कोंकणी आतां नवे जावन शिकचे गेल्यार चेडवां तितले कांय आसक्ती दाखयना ती म्हण ताणें म्हाका सांगलें तांगेले वाटेक बरें हांगा राजमंड्रीक जाल्ले मागीर माय बरें बापाच्या बहिणीची 70-80 సంవత్సరాలు అయిపోయిందండి వాళ్ళకి మిగిలిన వాటికి జానా 60 ఏళ్ళు అయిపోయింది బప్పని వడ్డీకోను అంగా వడ్డీకి జల్లే వర్ధమామ గుర్తొస్తావే రాజమండ్రికి వర్ధమామ తండ్రికి వెళ్ళాక మిగిలి బప్ప వడ్డీకి బప్పతికి కొచ్చేసి అమ్మతికి బెంగళూరు వచ్చి हाटला काम करते वर्धमाला काम करते मागीर हॉटेल दवरले पालवराक मेगेल वैडी जाते हंग येयली मेगेल वैडी जाते हंग येयली बाप्पा बरान हंगा येयली तेलुगुची तेजिक हांव विसरली आमगेली भाषा मेगेल बाप्पा सगळं भाषाची चुडी पूजा बेंगलोरच करताय कोच्चीच करताय हांव करताच येना तांकां मेगेल बामणाक येना ते मानावता उरलेवता कळला उरलेवता कळला बा प्रयत्न केले उरलेल्यार तेलगाने उलयतात म्हाका सांगू नाका मामांताय तेच उरलो नका म्हाका आमकां कळला मानावता तांकां उरलो तो कळना तेलगाने उलयतात ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ ಭಟ್ आणि श्री रामनारायण भट हंगेले पुत्ताल नाव श्री संतोष कुमार म्हणून श्री संतोष कुमाराक एक लग्न करचे प्रयत्न चलतस जाल्यार तांकां खंयचीची चेल्ली मेळतना तशीच एक 60 जन हंगासती तांकां गांवची चेल्ली जावका म्हूण तांणी प्रयत्न करता सती एक संसार कोण राबका एक वापस तांणी कोंकणी आमगेले एक संस्कृती तांगेले जिवनांतू तांणी घालून घेवका म्हळ्यार एक उद्देश हंकस जाल्यार हांकां सोयरीक कोण दितल जन ना दिकून हंगेल घरांतू एक आमची गेल चेल्लेन प्रवेश जावन थंय एक आमची गेल समाज पुनर्निर्माण जावका म्हळ्यार आशा हंकस त्या जाल्यार जतना म्हळ्यार एक बेजारूय हंकस हांकां आमगेले खंयचे गुरुवर्याल जावो कुलदेवस्थानात जावो एक संपर्क ना म्हूण सांगलां हांवें जाल्यार हांगेल कुलदेव खंयच्यो हांणी खंयची मठाक हांगेले पूर्वज आशिल्ले ती फॉलो करता आशिल्ले ती जेवो हांणी नव्यान खंयचे मठाक हांणी आमगेले मठद्वय 3-4 मठ आसा आमगेली तातूंत भितर खंयच्याक तांणी मेळवेत म्हळ्यार निर्णय तांणी करपा जातले तशीच तांगेले कुलदेवस्थानाक भेटी करून खंयची म्हूण पळोवन तांणी तांगेले एक संपर्क दवरून घेतील जाल्यार हे सगळे समाजाक बरेपण जातले म्हळ्यार आशा सगळ्यांकाय आसा GSB समाजाचे एक मार्गदर्शनारी जावचे सामुहीक सर्व आमगेले कार्यक्रमांतू हांणी भाग घेता सती तशें जावन हांणी एक पटी सान आसतना ह्या चाल्ल्यान सान आसतना एक राघवन स्वाम्याल मठांतू तांगेले मुंज बांदिल्ले आशिल्ले तशें जावन संध्यावंदनेचे एक परिचय आसा संध्यावंदन हांणी करता ती म्हणून हांणी आमकां एक माहिती दिली నేను చదివింది ఇంటర్ చదివాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చేసేసి ఫార్మ్ అండ్ ఫ్యాక్టరీలో చేస్తున్నాను జాబ్ వచ్చి శాలరీ వచ్చేసి 16,000 దాకా వస్తుంది కొద్దిగా సపోర్ట్ లేకుండా సపోర్ట్ లేక కుకింగ్ అయితే నేర్చుకోవట్లేదు ప్రెసెంట్ అయితే కుకింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలని ఉంది సమాజం నుంచి అందరూ కలివిడిగా ఉండాలి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటాను ఎటువంటి ప్రయోగాలు లేకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండేలాగా కోరుకుంటాను అందరూ కలిసి ఫ్యామిలీగా అందరూ ఎటువంటి కులేకలు లేకుండా అందరూ బాగుండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు సమాజం నుంచి ఏంటంటే అందరూ ఇప్పుడు ఎలా అంటే
ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా జాయింట్ ఫ్యామిలీగా అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలి. ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అనేది మనం అందరికి పెద్దోళ్ళకైనా ఎవరికైనా రెస్పెక్ట్ అనేది బాగా ఇవ్వాలని చెప్పి ఇప్పుడు జిఎస్పి అనేది ప్రెసెంట్ అనేది ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను దాని గురించి ఏంటని, దాని వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటనేది ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను. మీ వల్ల తెలుసుకున్నాను ఇప్పటికి. అది కనుక బాగుంటే కనుక అంటే ఆ విధానంగా నడుచుకోవాలి. కుంకిని అనేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే నాకు బాగా నేర్చుకోవాలని ఉంది. రేపు పొద్దున్న మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకు కూడా నేర్పాలని చెప్పి అనేది ఉంది. ఎంతసేపు మనం తెలుగులోనే కాకుండా ఇతర భాషలో కూడా నేర్చుకోవాలి. మన భాష కుంకిని కాబట్టి కుంకిని కూడా నేర్చుకోవాలని చెప్పి ప్రతి ఉన్న వాళ్ళకి రాని వాళ్ళందరికీ నేర్పాలని చెప్పని. దాని గురించి రీజన్ అనేది ఏంటంటే నాకు అంతగా దొరకట్లేదు అని ఏంటంటే అంత తెలీదు. ఎక్కువ ఆ సైడ్ అంతా ఎక్కువ అబ్బాయిలే ఉండడం వల్ల అమ్మాయిలు అనేది చాలా తక్కువ ఆ సైడ్ అనేది. అంటే మనకి దొరకడం అనేది ఇప్పుడు అనదర్ క్యాస్ట్ అయితే కనుక కొంచెం దొరుకుతా. పర్టికులర్ గా మంది వచ్చినప్పటికీ కొంచెం అబ్బాయిలే ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే కుంకిని అమ్మాయి డబ్బు ఉండాలి అలా ఉండాలని గట్ట ఏమక్కర్లా. అమ్మాయి పెద్దోళ్ళకి రెస్పెక్ట్ అది ఇచ్చి బాగా చూసుకొని ఎదుటోళ్ళకి మర్యాదని ఇస్తే చాలు. అంతకంటే ఎక్కువగా పాటించేది గట్ట ఏమక్కర్లేదు. అంటే మనకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అని మనకి ఇస్తే చాలు. పెద్దోళ్ళని బాగా చూసుకొని అంతా బాగుంటే చాలు. మ్యారేజ్ బిహేవియర్ అనేది మనకి సంబంధించిన అంటే తెలియదు నాకు. మామూలుగా వేరే దాని ఏమైనా ఉంటే కనుక బయట వాళ్ళ తెలుస్తూ ఉంటాయి. మనది ఉన్న విషయం నాకు తెలియదు. చిన్నప్పటి నుంచి అనేది ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే వెళ్ళాలని ఉంది. రేపు పొద్దున మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అయినా కానీ మన కేరళ, ఎందుకంటే పెద్దోళ్ళు తరతరాలు అందరూ చూసి వచ్చారు కాబట్టి రేపు నేను వెళ్ళాలి, ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాలని చెప్పి నాకు ఉంది. ఉడిగ అనేది ఏంది 2012 అనేది జరిగింది నాకు. ఉడిగ అనేది ప్రతిరోజు పొద్దున్నే స్నానం చేయగానే సంధ్యావందనం చేసుకుంటాను. వైజాగ్లో అనేది అయింది. రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్ అనేది మఠంలో అయింది. రోజు స్నానం చేయగానే నాకు ఎలా చేయాలి, దానికి పద్ధతిలో ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది నాకు మా డాడీ వాళ్ళందరూ నేర్పారు. రోజు పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ స్నానం చేసి సంధ్యావందనం ఇది చేసుకుంటూ ఉంటాను. గాయత్రి మంత్రం ఇది చదివి చేసుకుంటాను. నాకు 2012 అనేది జరగడం అనేది, అప్పటికి జిఎస్పి అనేది ఇంకా రాలేదు. పెద్దోళ్ళు నిర్ణయించి చేయడం అనేది జరిగింది. ప్రెసెంట్ అప్పటికే రాలేదు. రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్ అనేది జరిగింది. అప్పటికి జిఎస్బి గట్ట ఏమి రాలేదు. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడే తెలుసుకుంటున్నాను దాని గురించి ఏంటనేది. 2012 అనేది నాకు ఉపనయనం అనేది జరిగింది. పెద్దలు అయితే అప్పటికి జిఎస్బి గట్ట ఏమి రాలేదు. విశాఖపట్నంలో రాఘవేంద్ర स्वामी टेम्पल అనేది జరిగింది. विश्व कोंकणी यात्राचो ह्यो अध्यायू तुमकां कशें लागलो? तुमी हांगा बरोवन आमकां कळयात, अवश्य कळयात. हंत भितरी आमगेल जनाक आमी खोळून घेता आसतना तांकां परतून एक पटी आमगेले एक ಒಟ್ಟು ಹಾಣಿಗೆ వచ్చాక आमी कसलो प्रयत्न करवेत. थंय मस्त जनान तांकां तेलुगू मात्र येवचें, कोंकणी उलोवचें कळना म्हळ्यार एक बेजारू तांगेल मना आसा. आनी तांणी कोंकणी बगे मस्त आसक्ती तांकां आसा. आमी ऑनलायनार जेवो तांकां क्लास कोडू जेतवे. आमी कशी तांकां आमगेले एक हात पसारनू तांकां कशी आमगे लागीं आमगेले एक फोल्डांतू घेवच्या सादी जाता. असल विचारू आमी आतां करचो पडला. हें एक अंक कैद करचे फुडें आमी ह्या कडेन एक विचारू तुमगेले गमन हे कडेन तांच्याक आमी प्रयत्न करता आसत. विश्व कोंकणी यात्रा विश्व कोंकणी केंद्रान एक केल्लेले असल एक प्रयत्न जावन आसा. म्हळ्यार आमगेले एक संस्कृती आचार विचार भास म्हळ्यार एक व्यक्तीले एक प्रमुख जाल्लेले एक व्यक्तित्वांतूल एक भाग जावन आसा. त्या जेवो गेल्ले मनीशू विंगडू जावन वता. तशी कोणाकय आमगेल्या तातूंत वचना. तशी आमगेले एक फोल्डा भितर तांणी येवका आमगेलो टोची आमगे सर्व कोंकणी उलयतल्यान कोंकणी म्हणल्यार भास चंद भास ही सुमधुर जालेली ही भास सगळ्यांनी आमगेल जनांनी पुणी उलोवका म्हणलेले एक आशा आमगेली आसा. हांत भितरी तुमी हे सगळे एपिसोड पळयले तेन्ना तुमकां कसले नमुने भावना येता म्हणल्यार आमकां कळोवचें अगत्य आसा. समाजांतून विंगड वतसचे ह्या जनाक मेळचे आमी अगत्य आसा. आमी हे 10 म्हयन्यांतू एक इतले एपिसोड केले. हाजे मुखेन आमी हेची एक विचारू तुमगेल मुखार दवरच्याक प्रयत्न करता आसत. आमगेल मनश आमगेल भास उलयनाशी आनी खंयची ही भास उलयता आसत तांकां ही गोतना म्हळ्यार एक बरी एक बेजारा विशय मात्र न्ही आमकां एक मर्यादे विशयूय जावन आसा. आमी प्रयत्न करनी म्हळ्यार हातू दिकोन येता आसा. तशें जावन येवचे दिसांतू आमी आमगेल तुकून दूर वतसची जनाक कशी आमगेल विशय मदें तो हाण घेवं येता म्हळ्यार विचारू आमी करचो पडला.
अशी एक तुमगेल गमन हेकड हाडतची आमी आयची ह्या एपिसोड अखेर करता ती. इतलो वेळ आमगेल कार्यक्रम पळयिल्ले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.